क्वेश्चन दवरला म्हणून काल दिगंबरांनी बरेच टिका केल्या. अरे तुका एक सांगता तो पूर्ण टाइम टेबल जो आहा पयली तो असेंब्ली सेट करता तातूंत ताका सांगला की 12 तेज्या मदीं जातले तो त्या टाइम टेबल ते सेट करतले ज्यो ज्यो हॉलिडे आहा त्यो हॉलिडे आसतल्यो तेजे कशें आसा तो प्रत्येक हेजे गोष्टीची टिका करीत आसा असेंब्ली भितरले हॉलिडे सगळे काडटले हय हय सेम आनी एक इश्यू आसा टॅक्सीचो आसा ते खूबसो इश्यू वाडत आहा. टॅक्सीचो विशय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाकीचे सगळे आमच्या पळयता ते रिझॉल्व जातलो इश्यू तो. बीजेपीचे कॅन्डिडेट केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातले? बीजेपीचे कॅन्डिडेट उलोवप सुरू आसा जाता तितले बेगीन म्हापशांतले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले ऑल ओव्हर गोवा. सगळं ऑल ओव्हर गोवा प्रत्येक कडेन डिक्लेअर करतले प्रत्येक आमदाराचो पॅनल आसा तो डिक्लेअर करतले पण आमकां खात्री आसा की सगळ्यो म्युन्सिपालिटी आमी निवडून येतले म्हणून. Sir, just one question from me. This the Janta Darbar or public grievances holding in the municipal areas is not violation of code of conduct. पण हांव लोकांक मेळपाक जाय अशें कशें म्हणटा तूं लोकांच्यो समस्या आसा लोकांक मेळ्ळो जाल्यार कित्याक व्हायलेशन जातलें? इट इज नॉट अ व्हायलेशन. वाय स्पेसिफिकली बीजेपी ऑफिस? अरे आतां म्हाका कलेक्टर ऑफिसान घेवंक मेळना म्हणून हांगा आसा न्ही रे नाल्यार हांव कलेक्टर ऑफिसान घेतलो तूं म्हणून म्हाज्या बरोबर गव्हर्मेंट ऑफिसर कोण आहा ना आमी रुटीन म्हाजो स्टाफ आसा. इट इज